कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रांझिट कार्ड लॉन्च केलें। कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। पयलीं कार्ड करप्यांक 10% सूट आसतली। तशेंच विद्यार्थी आनी ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं चालूच उरतली। कार्डा वयले पयशे फुडल्या म्हयन्यांत कॅरी फॉरवर्ड जातले खंय। फॅमिली खातीरूय हे स्मार्ट ट्रांझिट कार्ड बरें पडटलें अशेंय ताचें म्हणणें। उरलेल्या रुटावयल्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवपाचे यत्न सुरू आसात अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। पहिले कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्ले ते कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत कदंबा खातीर आनी कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्वीस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हे कार्ड आयच्यान लॉन्च करता। इतकें सोंपें आनी सुटसुटीत कार्ड दुसरें आसूंक शकना। एक्चुअली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली, बट आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता। लोकांनी डायरेक्टली कार्ड घेवपाचें आनी पयलें कार्ड घेता आसतना 150 रुपया जे भरता तेय बी तांकां तांच्या बसीच्या ट्रॅव्हलिंगान यूज करपा खातीर मेळटले। म्हणून मॅक्झिमम लोकांनी कार्ड घेतलें काय ताका खंयचे बसीर केन्ना चडटलो कितले पयशे पे करपाक खंयसरूच कसलीच कटकट उरची ना। म्हणजे काणकोणच्या मनशान जरी कार्ड घेतलें जाल्यार ताका काणकोण टू पणजे येवपा खातीरच न्ही, फाल्यां सकाळी तो पणजेच्यान म्हापसा सुद्दां जरी गेलो जाल्यार तेंच कार्ड यूज करून ताका तें कार्ड फुडल्या हेका यूज करपाक मेळटलें। हाजी सिस्टम आमच्या कार्ड डेव्हलप करता आसतना डेव्हलप केल्या। जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयलीं 10% ऑफ मेळटलो। म्हणजे सरळ म्हणणें आसा 100 रुपया टिकेट आसा जाल्यार ताका 90 रुपयांक मेळटलें। इन फ्युचर आउट ऑफ ज्यो बसीस वता तातूंतय बी कार्ड आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आउट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हे कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले, सो डॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आउट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज एन बीग बेनिफीट आसा। दुसरी गजाल स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली। इनिशियली तांकां हे कार्ड घेवनूच 50%नूच तेंचें चलतलें। इन फ्युचर तांच्या खातीर कंपल्सरी तेंच्यांनी कार्ड जे आहा पळय घेवपाक जाय, म्हणजे तांकां वेगळे आपले आनी आय कार्ड दाखय हें बीन ना। स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जालें। तिसरी गजाल कदंबात सिनियर सिटीजनांक आमी 50% दिता। तांच्यांनी कार्ड घेवपाचें आनी आपले 50% आपले वेगळे कार्ड हाडपाची गरज ना। एकदा कार्ड घेतलो आपूण सिनियर सिटीजन कार्ड म्हणून तेजें रजिस्टर्ड जातलें, ताका ऑलवेज ज्या जाग्यार वता त्या जाग्यार तेजे पयशे डिडक्ट जातले।